सेसा कंपनीन एमको जेटीचेर ऑटोमॅटिक व्हील वॉश बसयला। मशीनान मायनिंगाचो ट्रक धुवन येता। मातयेत बुडिल्ले टायर उदकाच्या प्रेशरान साफ जावन येतात। रस्त्यार आनी गावांनी धुल्लाचो त्रास जावचो न्ही म्हूण सेजान हे मशीन बसयला। हे मशीन खंय स्वित्झर्लंडाच्यान 40 लाखांक हाडल्या आनी असली 4 मशीनां आनी रोड स्वीपिंग मशीन घेवपाची सेजाची तयारी चल्ल्या। हे ऑटोमॅटिक व्हील वॉश सिस्टम आसा आणि ट्रक केन्ना भायर येतलो पळय तेन्ना ते चालू जातले सिस्टम एंड ऑल द व्हील्स ऑल द टायर्स वूड बी क्लीन सो व्हेन दिस रोड गोज टू द मेन रोड देर वूड बी नो डस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन रूट एप्रोच रोड सुद्धा टोटली कम्प्लीट केला सो बाकी पयले जे ट्रक आनी डायरेक्टली भायर वताले पळय ते बंद जातले आणि सिमिलर सिस्टम आमी आमच्या प्रत्येक मायनीचेर इन्स्टॉल करतले। This is the first system we have installed, but similarly all across our mines we will be installing this system. So the dust issue would be totally taken care with. Apart from this, आम्ही road sweeping machine हाडतात. Mining industry, we are getting road sweeping machine, one in South Goa and one in North Goa. That will also start. So whatever dust comes out, that will be swept at night time. So this will definitely help. लोकांले जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जालें तेन्ना लोकांले एक रेगुलर कंप्लेन आशिल्ली की जे डस्ट पोल्यूशन जाता तें मिनिमायज करचें अशें म्हणून एक रेगुलर कंप्लेन पंचायती येताल्यो आनी तेजे दरम्यान आमी 2-3 मिटिंगाय बी घेतल्यो आमदारां हाडून कन्सर्न कंपनी रिप्रेझेंटेटीव हाडून आनी आमी अशें एक डिमांड घातलो की एक व्हील वॉश हांगा घालचें आनी आज आमच्या पंचायतीच्या रिक्वेस्टा लागून आज सेजा कंपनीन आमी व्हील वॉश घातलेलें आहा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या व्हील वॉशान एटलीस्ट 60 to 70% जे डस्ट पोल्यूशन आहा तें मिनिमायज जातलें। गोंयांत क्रिस्तांवांनी आल्मा दीस पावलो। ते निमतान इगर्जींनी मिसां जालीं आनी मेल्ल्या मनशांचो उगडास काडलो। मेल्ल्या मनशांच्या घरच्यांनी शिमित्रींनी वचून तांकां आर्गां ओंपलीं। आम्ही क्रिस्तांवां फोड न्हेसोवपाची क्रिस्तांवां जावचे न्हय, आम्ही क्रिस्तांवां जिवीत न्हेसोवपाची क्रिस्तांवां जावप गरजेचें। आयज आमी जैतिवून जाल्ले पवित्र सभेची परब मनयल्या म्हणजे सगळ्या भागिवंतांची परब। पण आमी पळयता अशे तरेन फाल्यांच्या दिसा जेन्ना आमी कश्टवतले पवित्र सभेची परब म्हणजे तांचो अभ्यास करता वी प्रे फॉर द सफरिंग चर्च। सगळीं भाव भयणां एकठांय जावन आपआपले एक फोंडाचेर मेलेल्या बाबाक दिनवासता आनी ती देवाक आर्गां दिता, फुलां भेटयता, फुलांनी न्हेटयता। This All Souls Day we commemorate in honor of our loved ones who are dead. According to the Roman Catholic Church, we come and decorate the graves and show our love in this way. And tomorrow morning we attend the mass also accordingly.